दिवचले गोरक्षकांनी पर्रीकार सरकार मंत्री विजय सरदेसाई, विश्वजीत राणे, माविन गुदीन, फ्रांसिस डिसोजा, मायकल लोबो आणि निलेश काब्रालाच्या नावान बुडकुले फोडले। कोर्टान वचून ताजेर बंदी हाडिल्ली आणि आता गोवा सरकारान दुर्दैवान एका विशिष्ट समाजाचे चोचले पुरोवपाक, जो समाज आमचो आयुष्यान जावना केन्ना, आणि जो समाज गायचे भक्षण, बैलांचे भक्षण अशा प्रकारचे विकृत चाली रितींचे हे करता, म्हणजे चाली रितींचे तांच्या धर्मान जे नियोजन जे आसा अशा विकृत पद्धतींचेर आधारित आशिल्लो समाज हो, सो तांचे तुष्टीकरण करपाक सर्वधर्म समभाव ह्या बोगस संकल्पनेच्या आधाराचेर आणि हिंदू धर्माच्या संस्कृतीचेर घालो घालपाचें काम गोवा सरकारान ह्या उजगांवा कत्तलखान्यांक जे आता परमिशन जे दिला 22 तारखेच्या ईदाक, ताचो हांव निषेध करता। सगळ्यात निमणे गोरक्षक हनुमंत परबान सरकाराच्या नावान बुडकुलो फोडलो। बैल गाय वासराक केन्नाच मारपाक तेंच्यांनी परमिशन दिवचें न्ही, ही सुरवात जाता आमी आक्रमकतेन फुडें वयतले आनी हे सरकाराचे अपराध हे भरलेले आसा, जशे शिशुपालाचे अपराध भरल्या तसो अपराध हे भरलेल्या सरकाराचो निषेध करपाक हो बुडकुलो फोडटा आनी हर हर महादेव। प्रुडंटा खातीर उदय परब।